नामंजूर झाले. आता आम्ही विधेयक कलमां विचारात घेऊया. प्रश्न असा असा की कलम 2 ते कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीक मथल्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय ते जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे हय, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. कलम 2 ते कलम 3 कलम 6 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीक मथल्याचो विधेयकाचो भाग जाल्लो आसा. आता मग पंचायत मंत्री विधेयक मंजूर करची था म्हणचो. Yes. No amendment. No amendment. No amendment. No amendment. No amendment. No Yes. amendment. Amendment now. Speaker sir, I request to move that bill number 41 of 2025, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असा विधेयक मंजूर करचे का कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. तो गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 25 मंजूर जाला. तो गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 विश्वित राणे आणि नगर विकास पंचायत विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव Bill number 42/2025, Goa Municipality Amendment Bill 2025 to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारात घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Sir, I request हय to move म्हणटाचे bill म्हणणे number मान्य 42. जालें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक क्रमांक सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती ना. प्रश्न असा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीक मथल्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका Sir, I request to move the bill number 42 of 2025, the Goa Municipalities Amendment Bill 2025 to be passed. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र विधेयकाचो मथल्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. नगर विकास मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation Amendment Bill 2025 to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. तो गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जाला. The City of Panji Corporation Amendment Bill 2025. Sir, Yes. second. Sir, I request to move bill number 43 of 2025, City Panjim Corporation to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारात घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक क्रमांक सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्ती ना. प्रश्न असा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीक मथल्याचो विधेयकाचो भाग जावचो कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. कलम 2 ते कलम 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीक मथल्याचो भाग जाल्यात. नगर विकास मंत्री आता विधेयक. Sir, I request to move the bill number 43 of 2025, City of Panjim Corporation to be passed. प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालां. श्री रोहन खंवटे माननीय मंत्री निवड समितीचे अध्यक्ष आणि द गोवा आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट रेग्युलेशन कंट्रोल बिल 2025 बिल नंबर 8 2025 विषयाची निवड समितीचो अहवाल सादर करचो. Speaker sir, I present the select committee report on the Goa Outdoor Advertisement Regulations and Control Bill 2025, Bill number 8 of 2025. सभागृह आमकां आनी कांयच कामकाज नाशिल्लें. सभागृह शुक्रार 8 ऑगस्ट 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.